जित बाबा ह्या वर्षा महिला दिन आगळे वेगळ्या पद्धतीने तुम्ही सेलिब्रेट करतात आणि पळयता जाल्यार 2-3 दीस जाले हांगा महिला उमेदीन प्रॅक्टीस करतात. हे विचार कसे खंयसून काय येतात तुमकां अशे? ना पण विचार म्हटल्यार जेन्ना तूं लो लेवलीचेर ग्रावंड लेवलीचेर जेन्ना काम करता तेन्ना प्रत्येक एज कॅटेगरी तेंच्या प्रमाणे तुका अंडरस्टँड तेंची इच्छा कितें आसता ती, म्हणजे तांकां कितें करपाक आवडटा वा तुवें कितें करूंक जाय तेंच्या खातीर त्या प्रमाणे हांव त्या क्षेत्रांत हांव म्हाजें कार्य करप चालू आसता. ते ल्हान भुरग्यांचें आसूं किंवा सिनियर सिटीजनांचें आसूं. आतां फॉर एक्झाम्पल आतां चिल्ड्रन्स डे, आमी ल्हान भुरग्यांचे चिल्ड्रन्स डे हे करतातूच. भुरग्यां खातीर 14 नोव्हेंबराक आमी सगळ्या अख्ख्या मतदारसंघाच्या सगळ्या भुरग्यांक, ल्हान भुरग्यांक 4थी मेरेन आहा ते टू KG सगळ्यांक एकी कडेन हाडून ते सेलिब्रेट करतात. महिला खरें म्हटल्यार खरें प्रावड फील जाता की लास्ट टायम म्हाज्या इलेक्शनाक महिलाच म्हाज्या वांगडा फुडें चड प्रमाणे आसली आनी त्याच प्रमाणे अजून पर्यंत ती महिला आहात. तुवें खंयच पळोवंक नासतलें की महिला बूथ संघटना आहा म्हणून. पूण म्हाजी जेंट्सांहून महिला बूथ संघटना चड आहा आनी तांकां म्हाका म्हणजे एज अ MLA म्हाकाय दिसता ते म्हाका म्हाजी भयणी कशी म्हाका भाव कशी ट्रीट करतात, रक्षाबंधन सेलिब्रेट करतात आनी म्हाकाय दिसतालें तेंच्या खातीर कितें तरी करप. सो 8 तारीख महिला दिन येतात. महिला दिनाक आमी पळयतात की गोंयभर वेगळे वेगळे कार्यक्रम जातात, बारीक बारीक खेळ करून एन्जॉयमेंट करतात. पूण एक स्पर्धा दवरप आनी एक एक्सायटमेंट हाडप हें इम्पॉर्टंट आसलें. ताका लागून आमी ह्यो 8 मार्चाक ह्या वर्सा आमी महिला दिन दवरला. ह्यो महिला दिन कित्याक लागून दवरला कारण म्हणजे तांकां एकी कडेन येवन हाडपाचें आनी एकी कडेन रावन एक दीस तेंच्या खातीर आमचें इंटेन्शन इतलें आमी पळयतात की महिला जेन्ना लग्न जातात आनी वयतात तेन्ना ते आपले संवसार सांबाळपाक आनी संवसार करतना थोडी महिला कामाकूय वयतात. म्हणजे तेंचें पर्सनल लायफ जे पयलीं आसलेलें स्कुलाचे कॉलेजी टायमार ते खंय तरी कंप्लिटली सोंपता. ताका लागून आमकां दिसलें की हे फावट स्पोर्ट्स डे दवरपाचो तेंच्या खातीर आनी हे विलेज वायज कॉम्पिटिशन दवरपाचें. म्हणजे 9 विलेजी आहात, म्हणजे 9 पंचायती, 9 पंचायतींतल्यान आमी वेगळे वेगळे स्पोर्ट्स दवरल्यात. म्हणजे खो खो, कबड्डी, रस्सी खेळ, लेमन स्पून अशे आनी खुबशे स्पोर्ट्स दवरल्यात जे तांकां एंटरटेन करतले, एन्जॉय करतले. इवन पयलींच्या टायमाचेर गुण्यांनी खेळटाले 5 गुण्यांनी ते दवरल्यात गेमी आमी. सगळे एक्सायटेड आहात. म्हणजे म्हाका दिसलें कितें एक मिडल एज कशी महिला तीच पार्टिसिपेट जाताले पूण एक्सायटेड शॉकिंग अशें दिसलें की गेली 4-5 दीस सगळ्या गांवांनी प्रॅक्टिसी चालू आहात आनी जाणटी म्हणजे एज सिनियर ज्येश्ठ नागरीक आमची सिनियर आहात ती आमची महिला ती पार्टिसिपेट जाता प्रॅक्टीस आनी इतके जिद्दीन सांगतात की आमी जिखतलेच म्हणून. म्हणजे तेंचें कशें कॉम्पिटिशन दवरलां खंयच्या विलेजीन जे हायेस्ट विनर्स आसतले ते चॅम्पियन्स आसतले ह्या वर्साचे 2025चे महिला हेतूंतल्यान तेंची पंचायत तेंची विलेज आहा ती चॅम्पियन्स आसतली आनी तेंची चॅम्पियन्स ट्रॉफी दवरल्या. म्हणजे तुमी IPLाक बीन पळयतात त्या प्रमाणे आमी हे महिलां खातीर केला आनी खूब एक्सायटेड आहात सगळे जाण. स्वता हांव एक्सायटेड आहा. तो दीस आतां 8 तारीख सकाळी फ्लॅग होस्टिंग जातलें. फ्लॅग होस्टिंगाक खरें म्हटल्यार बरें दिसता की म्हणजे प्लॅनिंग आमी हे प्रमाणे केल्यात. म्हणजे एंटायर पेडणे तालुक्याचे म्हणजे स्पेशली आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सींतले PT टिचर आहा तांकां स्पेशली आमी हांगासर मागोवन घेतल्यात तेंच्या स्कुला कडल्यान ह्यो सगळो प्लॅनिंग करपाक डिमार्केशन करून सगळो हे एंटायर हे करपाक लागून मार्च पास बीन आहात. म्हणजे स्पोर्ट्स आहात ते सगळे मॉनिटर करपाक कंडक्ट करपाक लागून तांकां हांगासर आपयले. सो ते हांगासर आहात ते 4-5 दीस जाले तयारी करतात कित्याक समथींग एक्सायटेड. म्हणजे तुमी पळयतात की प्रत्येक वर्सा खंयच्या स्कुलान स्पोर्ट्स डे आसता, मार्च पास आसता, चीफ गेस्ट येता आनी वेगळे वेगळे ते भुरग्यां खातीर जातात. सिनियर जाणट्या महिलां खातीर हे अशें जायना. सो ताका लागून आमी एक वेगळे पद्दतीन हो स्पोर्ट्स दवरला. स्पोर्ट्स महिलां खातीर जातात पूण ह्यो तुमी पळयताले हे कंप्लिटली डिफरंट आहा. म्हणजे एक्सायटमेंट एन्जॉयमेंट हितून आहा आनी स्पोर्ट्सूय हांगासर आहा. इतलेंच इंटेन्शन आहा की आमची सगळी महिला मांद्रे मतदारसंघाची मागीर ती कोणूय आसूं आमी हांगासर भेदभाव करूंक ना. म्हणजे हे पक्षाचे ते पक्षाचे हे वावरोंक ना ते ना. ह्यो दीस आहा तो पूर्ण आख्ख्या मांद्रे मतदारसंघाच्या सगळ्या महिलां खातीर हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या महिलांक तुमी येयात, पार्टिसिपेट जायात. तुमचो एक भाव कसो, तुमचो एक चेडो कसो तुमकां उलो मारता, तुमी सगळीं हांगासर येयात, एन्जॉय करात
जे पार्टिसिपेट जायना जाल्यार तेंच्यांनी सांजचे 4 वरांचेर येवचे. 4 वरांच्यान सगळ्या मॅचींची म्हणजे स्पोर्ट्स जे हे आहात ते इव्हेंट्स आहात तेतून तेंचे सगळ्यांचे फायनल्स जातले 4 ते सांजची 6 6:30 मेरेन. सो तेका लागून सगळ्यांनी येवचें आनी तांकां सपोर्ट करपाक, स्पेशली एक मेसेज तांकां सपोर्ट करपाक तेंचे पंचायतींतले जेंट्स जे आहात ओ तेंचे हजबंड्स आहात ओ तेंचे फॅमिली मेंबर्स तेंची भुरगीं आहात तेंच्यांनी सगळ्यांनी येवचें. कित्याक ह्यो दीस आहा तो आमच्या महिलां खातीर, आमच्या घरच्या महिलां खातीर, आमच्या गांवच्या महिलां, आमच्या मतदारसंघाच्या महिलां खातीर सगळ्यांनी हांगा येवचें आनी तांकां आनी म्हणजे जी महिला प्रत्येक घरान तुमकां वावरता, तुमचो संवसार करता त्याच्या खातीर आयज ह्यो एक दीस आमी दवरला आनी ते एक दीस तांकां एन्जॉय करपा खातीर तुमी येवन तांकां सपोर्ट करचो. आतां परत एका वर्सान एवरी टायम स्पोर्ट्स तो महिलां खातीर दवरून मजा ना. ह्या वर्सा आमी महिला दिनाक दवरलो, फुडल्या वर्सा परत दवरतले. म्हणजे ह्या वर्सा जे विनर्स आसतले ते जिखतलेच नो डावट, पूण जे रनर्स अप नाल्यार शेणटात ते तिडकीन रावतले. फुडल्या वर्सा येतलो स्पोर्ट्स आनी केन्ना पार्टिसिपेट आमी जिखतले अशें. सो हेका लागून स्पोर्ट म्हणजे जे हे आहात डिसिप्लिन्स आहात तांकां आमी सेपरेट वेगळे पद्दतींतले प्रायजीस दवरल्यात. म्हणजे प्रायजीस अशें न्हू की कॅश प्रायज ओ ट्रॉफी अशें न्हू, की अशे प्रायजीस दवरल्यात जे तांकां घरान उपयोग जातात आनी तांकां घरान खुबश्या महिलांक कितें ना कितें जाय आसता जे तांकां थंयसर ते इजी जावंक जाय काम करपाक. सो ताका लागून त्या प्रमाणे आमी प्रायजीस दवरलेले. पयले इश्यूज आसता डिपार्टमेंटाचे, गव्हर्मेंट म्हटल्यार वेरियस इश्यूज जाता, मागीर तेंचे जबाबदारी आसता, तेचेर आमी काय उलोवंक शकना कित्याक ते डिपार्टमेंट प्रत्येक डिपार्टमेंटाचें काम तें. पण म्हाजें इतकेंच आहा, सगळे हांव कितले खूब फावटी सांगता, सगळेच सरकार करून सरकार करतलो, सरकार हे करतलो हेचेर रावंक जायना. जेन्ना तूं इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आहा, एक आमदार आसा, तुजी जबाबदारी आसता की तुवें थंयसर ते तुमच्या स्थानीक कोण आहात ते, मागीर ल्हान भुरगीं आसूं, ज्येश्ठ नागरीक आसूं, महिला आसूं किंवा इतर वर्ग आसूं, हांकां तेंचे मना सारकें तांकां जाय तशें कितें करूं शकतात ते प्रमाणे हांव म्हाजें काम करतां. महिलांक प्रमोट करप, महिलांक सपोर्ट करप, प्रमोट करप, तांकां तेंचे निड्स फुलफील करप हे म्हाजो मेन हेतू आसता. नो डावट म्हाका कुकींग लायक, सो सगळे चडशे मेजॉरिटी महिला जी आमची कार्यकर्ते तेंची इच्छा इतली आसली की एक दीस तरी हांवें केन्ना तरी तांकां रांदून घालचें. सो ताका लागून स्पेशली हांव नको 1,500 महिला आसतली, म्हणजे 1000 पार्टिसिपेंट आहात महिला, तांकां सपोर्ट करता, तेंची भुरगीं बीन आसतली, 1,500 वयर वयतला. पूण तांकां जेवण करप हे हांवें तांकां उतार दिला. ते जे दीस 8 तारखेक जेन्ना हे स्पोर्ट्स चलता तेन्ना हेच्या स्टँडाच्या फाटल्यान आमी चुली बीन घालून थंयसर आमी जेंट्स कार्यकर्ते म्हाजे वांगडा आसतले थोडे आनी हांव स्वता रांदून तांकां दनपारचें जेवण दितलो. देश घालता किंवा हे केन्ना जावच्या पयलीं ना, म्हाजे ल्हानपणा पासून एक हॉबी ती रांदप. आनी रांदले उपरांत म्हणजे म्हाका खावपाक कमी पूण रांदून दुसऱ्यांक वाडप खूब हें आहा उमेद, म्हणजे म्हाजें एक हॉबी ती. आनी म्हाका म्हणजे कितलोय टायर्ड जालो, इवन इलेक्शनाक जेन्ना आमी कॅम्पेनींग करताले, कॅम्पेनींग रातचे 12 पावताले डोर टू डोर करून, आनी आमचे भुरगे थोडे आसताले पळय तेन्ना 12 येवन सुद्दां हांव रांदून घालतालो. म्हणजे जेन्ना हांव हे कुकिंगेक वयता पळय तेन्ना टायर्ड जायना, रिलॅक्स येता, फ्री जाता. आनी म्हाका उमेद दिसता जेन्ना तांकां जेवण कोणूय आमचे भुरगे आसात कोणाक जेवण केलें, जेवण घातले उपरांत तेंच्यांनी खाल्या उपरांत तेंच्यांनी मना पासून जर म्हणजे उमेद दाखयली म्हणजे हे जेवणाची, जाल्यार म्हाका आनीक बरें सॅटिस्फॅक्शन मेळटा. सो ते एक म्हाजी हॉबी ती. येस थँक्यू. बाबा एकूच म्हाका प्रश्न आसा, आता तुम्ही म्हटल्यात महिलां खातीर तुम्ही जेवण बी करून घालतल्यात आणि कितें हेर अशा आमदार खंय किंवा मंत्री, आता बायलां उलयतना म्हाका म्हणपाक लागले की ना आमच्या मतदारसंघात म्हणपाक लागले आमदार जावन गेले, CM जावन गेले, हेंच्यांनी केन्ना अशे उपक्रम करूंक ना. जीत आरोलकरांनी हे उपक्रम केला, तांकां म्हणजे आमदार मंत्री म्हटल्या उपरांत तेंचो कितें तरी हे आसता की बाबा आपण लोकां वांगडा कशें वागोंक जाय, कितें करूं. जीत आरोलकर हे उलटे म्हणजे अपोजीट आसा, तेंच्या वांगडा बसता खंय तरी. अजून पर्यंत हांवें केन्नाच म्हाका अजून पर्यंत दिसना की हांव आमदार आनी कितें तरी मोठें पद आहा अशें. हांव पयलीं आसा तसोच अजून आहा. म्हणजे म्हाका चड हॅपिनस दिसता जेन्ना हांव म्हाज्या लोकां वांगडा आसता तेन्ना. म्हाका म्हणजे अशें चड लोक जर आसात म्हाज्या सरावंडींग जाल्यार म्हाका चड हॅपिनस येता, म्हणजे दिसता. म्हणजे जेन्ना तूं समाजान रावता म्हणजे लोकां मदीं रावता तेन्ना तेंचे डिफिकल्टीज बीन तुका कळटात आनी तांकां कितें जाय तें कळटात. आतां खूब फावटी तुमीच प्रश्न करतात बाबा हे खंयच्यान विचार येतात. हे विचार जेन्ना तेंच्या वांगडा रावता ते उलयतात तेन्ना तकलेन एक कॅल्क्युलेट जाता बाबा हे केल्यार हेंकां म्हणजे खूश जातले, हे केले जाल्यार भुरगे खूश जातले, ल्हान भुरगीं कशीं खूश जातली, तांकां कितें जाय.
वर्किंग सेक्टर आहा तांकां कितें डिफिकल्टीज जाता म्हणजे डेव्हलपमेंटा वशी उदीक लायट रस्ते हे गोष्टी असतात म्हणजे वेरियस सेक्टर्स असतात वेरियस कॅटेगरी म्हणजे लहान भुरग्या पासून ज्येष्ठ नागरिकां पर्यंत प्रत्येक कॅटेगरीन वेगळे वेगळे मायंडसेट असतात आणि त्यांचे थॉट्स विचित्र असतात त्यांचे विचार म्हणतात ते कंप्लीट सेपरेट असतात आणि ते तूं विचार म्हणजे जेन्ना ज्येष्ठ नागरीक असता तूं बारीक पयशे ज्येष्ठ नागरिका कडेन जेन्ना हांव बसता ते तेंचे विचार म्हणजे हांव पयलींच मायंडसेट करून वयता बाबा सिनियर कसो वागोवंक जाय ल्हान भुरग्यां कडेन ल्हान भुरग्यांक कसो वागना म्हणजे ह्या प्रमाणे जर तूं वयशीत न्हू ऑटोमॅटिकली तुका आयडिया जाता तांकां कितें जाय आसता आनी कितें फुडें तुका करपाक जाय मतदारसंघात. लास्ट एकच भाई आता तुम्ही खूपशा आमदारा वांगडा मंत्र्या वांगडा भोंवतात तेन्ना तुमकां म्हणनात की तूं इतलें करता आनी आमकां खंय तरी ते हें जाता. पळय प्रत्येक कितें आहा जाणा प्रत्येक मतदारसंघ डिफरंट आहा म्हणजे आतां तूं पणजे वयशीत पणजे कंप्लीट सिटी आनी सिटीचे लायफस्टायल डिफरंट आहा तर थंयसरले लोक तांचे विचार डिफरंट आहात. ह्यो कोस्टल बेल्ट आहा कोस्टल बेल्ट आसल्या कारणान हांगासले लायफस्टायल आनी हांगासले लोकांचे विचार डिफरंट आहा. ग्रामीण भागांत तूं वयशीत पेडण्या सायडींतल्यान तेंचे विचार कंप्लीट डिफरंट आहा म्हणजे मनशान इतलेंच चिंतूंक जाय आपले मतदारसंघान आपले लोकांचे विचार म्हणजे आपल्या लोकांक कितें जाय आनी खंयसर हॅपिनस मेळटलें आनी तांकां कितें जाय ते प्रत्येक आमदारान आपले हे लावन मायंड तकली लावन हे करपाक जाय. सो म्हाका दिसता प्रत्येक आमदार आपापल्या एरियांनी आपापणाक जाय तशें करता. सर आमचे पयली फावट तेंच्यांनी आतां ऑर्गनायज केला हो स्पोर्ट आमी सगळे बायलांनी मोरजेकारांनी फुडें सरोन स्पोर्टाक आतां तयारी केल्या बरी उमेदीन आसा आमी कबड्डी आसा खो आसा ओके हँगींग एप्पल आसा आणि आम्ही गेला म्हणजे आम्ही घरातल्यान बाहेर सरता बाईन कितें तरी आमकां एक चान्स मेळ्ळा आणि त्या बायलांक खातीर अशें अजून कोणीच करूंक नसले ते जीत भाईन आमकां करून दाखयले म्हणजे बक्षिसात जी येवंक जाय म्हणून आम्ही आनीक प्रॅक्टीस करता. येस मॅडम तुमचें नाव सांगा म्हाका. माझे नाव ब्लॉसी कालिस्टो. ओके गेले कितले दीस जाले तुमी आतां प्रॅक्टीस करता हांगा. आम्ही 8 दीस जाले आमकां. हय न्ही. ओके कितें म्हणजे तुमकां कितें डिफरंट दिसता घरा कडेन आसता तेन्ना आनी हांगा जेन्ना सदींच आमी काम करतात घरान भुरग्यांक पळयतात आवय बापायक पळयतात पूण केन्ना आमकां टायम मेळना पूण आयज आमकां फ्रिडम मेळला आनी आमकां हिंगा एन्जॉय करपाक सरान आमकां सरान आमकां आदार दिला की आमकां एन्जॉय करपाक आमची स्वप्नां पुरी केली. आदली आमी ल्हानपणान खेळटाली ती आतां परतून आमकां चान्स मेळलो. आणि बाईन हो स्पोर्ट्स ऑर्गनायज केल्या बरोबर बाईचं धन्यवाद म्हणटा. आणि आमी तो प्रॅक्टीस करता म्हणजे आमी कशी अशी थकवा असो हें आसलो पळय तो आतां आमचो दूर जाला कित्याक आमी आतां परत ल्हानपण आमचें येयल्या सारकें आनी आमी एक एक्टीव जाले अशी म्हणजे आतां उमेदीन आमी प्रॅक्टीस करूंक येता हांगा म्हणजे एकदां केन्ना 4:30 जाता आनी आमी ग्रावंडार पावता आनी प्रॅक्टीस करता अशें जाता. आनी दुसरें म्हणजे कितें जालें आमी काय अशें स्पेशल भायर सरोंक खंय गेमींग वयची नासली. आमचें कितें जालें आमकां पयलीं चेडवां मनशां म्हणटकूच आमची मम्मीक धावे म्हणजे आमकां फुडें दिल्लीक बी धाडपाक चेडवां मनशां म्हणटकूच तेंचो ओपोज आसलो पूण आतां लग्न जाल्यार सुद्दां जाल्यार मातसो घोवाचो कसो न्हू पूण हांगा आमी खेळटा आनी आमकां हांगा गेमींग खेळपाक चान्स दिल्या बद्दल म्हणजे आतां कितें सगळ्यांचीच मेळ्ळी आमकां घोवाची परवानगी मेळ्ळी आनी हांगा लागीं म्हणटकूच आमकां कोणाचेंच हें ना जाय तशी येवन आमी प्रॅक्टीस करूंक शकता जाय तशी आमी हांगा खेळूंक शकता. आनी एक म्हणजे कितें जालें आतां एक येयलें कितें आमी मोरजे आमच्या मोरजेन गेम आसल्या कारणान आमकां आतां एक उत्सव येयलो की आमी ते सगळे गेमी म्हणजे चडशा गेमीन आमी प्रायजां घेवन ही ट्रॉफी आमी धरतली मोरजेकारां धरतली आमी इतली हें आसा आमकां आमी अशी खेळोन दाखयतली. म्हजें नांव अंजली फर्नांडीस हांगा कडेन एक सरपंच प्रेझेंट पंच मेंबर तुमी पळोवंक शकतात आमी आयज तेमवाडा ग्रावंडार जे करून तुमकां खबर आसतली 8 तारीख वुमन्स डे सेलिब्रेट करता आमचो ऑनरेबल MLA जितभाई आरोलकर. सो तेच्या नेतृत्वा अंडर उदरगत कमिटी अंडर हो एक महिला खातीर स्पेशल कार्यक्रम बायन थारायल्लो आसा तो जावन आसा 8 तारीख सकाळच्यान स्टार्ट आसतलो. फूल बायन ते फेसिलिटीज तांकां बायलांक स्पेशली हांव पयलें सांगपाचें म्हणल्यार वुमन्सांक बाई आतां इतके एनकरेज करता वुमन्सांची इतकी घरा कडेन ती बिजी आसा आनी तेंच्या पर्सनल जॉबांनी हे करून तांकां एक स्पेशल प्रोग्राम दवरला तेजे करून ती हांगासर येवन आपलो टायम स्पेंड तुमी पळोवंक शकतात ती कितली एन्जॉय करतात. तितून वेगवेगळे प्रोग्राम्स आसात कबड्डी आसा खो खो आसा इंडिविज्युअल गेम्स आसात खुबशे गेमी आसात आनी हो फूल डे प्रोग्राम आसतलो. जेवणाची सोय बाईन दिल्ली आहा भुरग्यांक सगळ्यांक सपोर्टरांक सगळ्यांक बाईन सगळी वेवस्था बरे भशेन केल्ली आसा. सो मागता सगळ्यांक 8 तारीख पार्टिसिपेट जावचें आनी तुमचो जाता तितको वुमन्सान हेतून भाग घेवचो आनी हो 8 तारखेचो प्रोग्राम आमचो सक्सेसफूल करता.
Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.